झुजाचें मोड, द बॅटल फील्ड. हाचे पयलें वाचो भाव भयणीनो, हें झुजाचें मोड आमकां दाखयता. आनी हे झुजाच्या मोडार इस्रायल फिलिस्तीकारां कडेन झूज मांडटा. ही खबर तेन्नाची जेन्ना इस्रायलाचे 2 भाग जावंक नासले, आख्खें इस्रायल एक आसलें आनी इस्रायलान राजा नासलो. पूण वेता थंयसर देव तांचे बराबर आसतालो आनी इस्रायलितांक जितले कडेन ते झुजताले तांकां जैत मेळटालें. सर्वेस्पराची आखपेटूय तांचे बराबर आसली. एली हो याज्ञीक आनी ताचे पूत होफनी आनी फिनियस हांचे विशीं आमी आयकलां. वायट स्वभावाचे मनीस दोगूय जाण एलीचे पूत. जाल्यार आयज आमी जे झुजाची खबर आयकता, इस्रायलितांचें जिवीत देवा कडलें पयस वेतालें. जंय देव मंदिरांतले याज्ञिकांचें जिवीत होफनी आनी फिनियस खूब करप्ट जाल्लें. एके भाशेन देव मंदिरान येतात त्या वस्तुऱ्यांचेर ते अत्याचार करताले, तांकां उजार करताले. तशेंच आपणाचें पोजिशन जें आसा तें वापरून दुसऱ्यांक एके भाशेन खाला दवरताले. म्हणल्यार जाता की एक आपणा लागीं पावर आसा, पॉलिटिकल पावर ऑर टेम्पल पावर, तो वायट तरेन वापरताले. ह्या झुजान आमी आयकता इस्रायल पिड्ड्यार जावंक लागले. पूण पिड्ड्यार जाता तेन्ना तांकां सर्वेस्पराचीय याद जाली की देव जरी तर आमचे बराबर आसा जाल्यार आमी हारूंक शकना. आनी आतां आमी आयज ह्या झुजान हारपाक लागल्यात जाल्यार देव आमचे बराबर ना कसो दिसता. चल सिलो वचून देव मंदिरांतली आखपेट हाडुया, मैदानार ह्या झुजाच्या मैदानार हाडुया. आनी अशेंच तांणी केलें. आखपेट हाडल्या उपरांत तांच्यो उयेली आयकून फिलिस्तीकार भियेले. तेय घोडे देवाचेर सोत मानता, ह्या देवाचेर सोत मानतात तसले न्हय. पूण तरी पूण ते जाणात की फिलिस्तेवा इस्रायलितां बराबर जरी तर तांचो देव आसा, ह्या सर्व बळिश्ट देवाक कोणाच्यानच हारोवंक जायना, ताचे मुखार आमच्यान तोगूंक जायना. भयणीनो, आयज ह्या झुजांतले जरी तर आमी कितेंय शिकतले जाल्यार कोणा लागीं शिकतले? इस्रायलितां कडेन काय फिलिस्तेवां कडेन? फिलिस्तेव आसा तांचे लागीं आयज आमी शिकपाचें. आमी जरी तर झुजपाक वेता, झुजाक वेता जाल्यार आमी कोणा सारकीं जावचीं? इस्रायलितां भाशेन काय फिलिस्तेवकारां भाशेन? चॉयस करपाक मातशें डिफिकल्ट न्हू. इस्रायलीत जे आसात ते अविस्वासी जावपाक लागलेले, देवाची आज्ञा मानून घेनासले, देवाच्या आज्ञाचेर आड वेताले. दुसरे वाटेन फिलिस्तेवकार आसा ते मानून घेतात देवाची पदवी, आनी देवाचे पदवे मुखार आमी तोगूंक शकना. आनी तेन्ना फिलिस्तेवकारांच्या तांकां हें उतर दिलें, बोळ दाखयात, धीर घेयात, नाजाल्यार जशें हेब्रू तुमचे चाकर जाल्यात तशें तुमी तांचे चाकर जातले. खडेगान झुजारी कशे लढाय करात. आयच्या संदर्भांत जरी तर हींच उतरां आमी म्हणटले जाल्यार इनाफ इज इनाफ. आयकलां तुमी इनाफ इज इनाफ म्हणटा तें? ह्या दिसांनी आमचो जस्टीस, रिटायर्ड जस्टीस फेर्दिनो रेबेलो हाणें उलो दिल्लो आसा, इनाफ इज इनाफ. आनी इनाफ इज इनाफ म्हणून बाराबर जरी तर गोंयकार आयल्यात जाल्यार तांच्यान जिखपाक जाता. आमचे मुखार आसात आरांबोलची भाव भयणां, आपलो दोंगर राखपाक तांकां जैत मेळ्ळें. फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी TCP मिनिस्टर हाणें जें कन्वर्शनाक तें लँड घातलेलें फाटीं घेतलें, रद्द केलें. चिंबेलचो लोक ह्या दिसांनी बाराबर उठोन, ट्रायबल्स ते ST कम्युनिटी, पूण तांणी आपलें झूज सोडूंक ना, एकवटान रावले. आनी कालच्या दिसाक डिस्ट्रिक्ट कोर्टान जें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लें तें रद्द केलें, जी ऑर्डर दिल्ली ती रद्द केली. जरूय एके वाटेन सरकार आपणाचेंच वाजयत आसा ह्या दिसांनी. आयज गोंयचे एसेंब्लीनूय आमकां आयकूंक येता जंय मिनिस्टरांनी, आमचो बो करून ट्युरिजम मिनिस्टर सांगता तें लोकांक फायद्याक पडटलें, लोकांच्या बऱ्याक लागून कोत्तात. हे ST कम्युनिटी आसा तांकां वयर काडपाक कोत्तात. हें सगळें सांगलां आसतनाय
जें कितें लोकांक जाय आसलें तें कोर्टान तावन जालें. भाव भयणीनो, असल्या वेळार आयज ह्या फिलिस्तेवकारां कडेन आमी शिकपाक जाय, इस्रायलितां कडेन न्हू. कित्याक इस्रायलीत अविस्वासी जाल्यात आनी देवाची आज्ञा पाडपाचे फाटीं उरल्यात. तशेंच तांचे वडील म्हणल्यार होफनी आनी फिनियस जे एली याज्ञिकाचे पूत, ते वायट जिवीत जिवंक लागल्यात आनी देव तांकां खास्त लायता. आयच्या संदर्भान आमी पळयत जाल्यार देव खास्त लावपाचो वेळ आमच्याय दोळ्या मुखार दिसून येता. देखून मन बदलपाची गरज आसा. आपणाच्या पदवेचेर जे पातयेवन रावल्यात आनी देवाक पासून उजार कोत्तात, हे इस्रायलितांनी देवाक उजार केलो. चल आग पेट हाडुया, आग पेट हाडल्यार आमी जैतिवंत जातले. देवाक उजार करपाक गेल्ले, पिड्ड्यार जाले. पूण दुसरे वाटेन आयचे शुभ वर्तमानान आमी आयकता देवाची पदवी. तो कोडकार खूब खालती जालो. तुका खुशी आसत जाल्यार सायबा तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. आनी हो खालती जाल्ल्या कोडकाराक जेजू आपलें उतर म्हणटा, ओय म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. आनी बेश्तो पयस रावून न्हू, आपलो हात विस्तारलो आनी ताका लायलो आनी ताका लावन म्हणलें. कोडकारांक हात लावपाक जायना, पूण जेजू आपलो हात ताका लायता आनी ताका बरो करता. देवाची पदवी असोक आसात तांचे सवें. येसू खातीर आमी म्हणलें जाल्यार कोणा भाशेन जावपाचें? वय ह्या कोडकारा भाशेन आमी जावपाचें, खालती जावपाचीं. आमचें कोड, आमकां वेगवेगळे तरेचें आयज कोड फुटलेलें आसा, लेप्रसी जाल्ली आसा वेगवेगळे तरेची. घडये ही मेडिकल आसा ती न्हू, पूण आयज आमचेर एक आळसाय येयल्ली आसा. आयज आमकां काम करपाक नाका, आयज आमकां दुसऱ्याचें बरें पळोवपाक जायना. आयज आमी जंय पयशे आसात ते पयशां फाटल्यान वेतात. आयज आमी जे कोण पॉलिटिशियन आसात तांची आमी पुजा करपाक लागलेले आसात, तांकां मानी बागोवपाक लागलेले आसात. हें सगळें कोड असलें आनीकूय आसा. हें सगळें कोड घेवन देवा मुखार आमी खालती जाले जाल्यार देव आमची काकूट करतलोच, चुकी विरेत, दुबाव विरेत करतलोच. ह्या पासत देवा मुखार खालती जावया. आनीक आमकां देव सांबाळटा आपल्या मोगा खातीर. जशें आमी आयच्या जाबाबान म्हणलां, तुज्या मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. होच देव आमकां ह्या सगळ्या वायटांतलो निवारतलो, पिडेंतलो निवारतलो, अनितींतलो निवारतलो. जें कितें आमच्या जिवितांत वायट घडटा तातूंतलें निवारतलो, आमच्या असोक्तायेंतली निवारतलो. हें सगळें देवाच्या हातान घालून आयज जुजेबाजाच्या परबेच्या निमाण्या दिसाक आमकांच देवाच्या हातान घालुया. जुजेबाजान आपलें जिवीत सर्वेस्परा देवाच्या हातान घातलेलें आनी ह्या पासत आपली असोक्तायेन आपणा लागीं पदवी नासोनूय तो जैतिवंत जालो जेजू पासत. आमी सगळीं जैत मेळोवपाक सोदता जाल्यार देवाक खालती रावून देवाच्या वाटांनी चलुया, देवाक विस्वाशी रावुया, देवाच्यो आज्ञा पाडून ह्या संवसाराचेर आनी ह्या संवसारांतल्या दुस्मानाचेर जैत व्हरुया.